टायप 2 डायबिटीज जी आमी म्हणटात ती 95% ऑफ द पॉप्युलेशन तांकां टायप 2 आसता. ती चडशे लोकांक अशे ओवरवेट जावन लायफस्टायल चेंजीस जावन फॅमिली हिस्ट्री आसा तांकां चड जाता. तातूंत कितें जाता पॅनक्रियासाची इन्सुलीन करपाची क्षमता मातशी कमी जाता. सिंपल वर्ड्स आमची इन्सुलीन फॅक्टरी सारकी काम करिना. थोडे प्रमाणात तयार जाता पूण टोटली जायना. म्हूण तें दुयेंस आमच्यांनी गुळयांनी बरें करूं येता. विथ लायफस्टायल चेंजीस विथ मेडिकेशन्स ते बरें करूं येता. दुसरी आसा टायप 1. पयलीं आमी ताका चायल्डहूड डायबिटीज म्हणटाली, चडशे भुरग्यांक दिसून येताले. पूण आतां ते इन यंग टिनेजर्स एंड एडल्ट्स ऑल्सो आतां ते दिसून येता टायप 1 डायबिटीज. तातूंत कितें जाता आमची जे स्वताची बॉडीक एंटीबॉडीज असतात ते पॅनक्रियासाक टार्गेट करतात आनी दे डिस्ट्रॉय द बीटा सेल्स ऑफ द पॅनक्रियास. म्हणून कितें जाता आमची इन्सुलीन फॅक्टरी टोटल बंद पडटा. म्हणजे स्वताची इन्सुलीन तयार करपाची क्षमता ना. इफेक्ट कितें जाता डॉक्टरा कडेन एकच उपाय आसा तुमकां इन्सुलीन दिवपाचो गुळयांचो, तेजेर कांयच उपाय जायना इन टायप 1 डायबिटीक्स. सो ती एक लक्ष दवरपाची खबर की गुळी कितल्यो घेतल्यो टायप 1 डायबिटीज बरी करूं शकनात. इन्सुलीन इज द ओनली की इन टायप 1 डायबिटीक्स.